नमस्कार. गोवा टुनाईटात राधिका कामत सातोस्कराचो येवकार. सविस्तर खबरां आदी हेडलायन्स. दक्षिणेत बीजेपीचो कोण? मोदीचे 400 पार टार्गेटात दक्षिणचो सीट प्रतिष्ठेचो. सावयकार काय बाबू? विनेबिलिटीक रिस्क फॅक्टराचे मोजमाप सुरू. ताजेर उमेदवारी. पंचायत चलो अभियाना वेळार बोवाळ घालपाचो आरजीचो आदींच प्लान. बानोडेचे वादग्रस्त प्रकरणाचेर सुदीन उलयलो. आरजीक धुयले. राडा करतल्यांची नावां पावली मुख्यमंत्र्याकडे. शहबाज शरीफ पाकिस्तानाचो दुसरे फावट प्रधानमंत्री. फाल्यां सोपूत. पीएमएलएन आणि पीपीपी सरकाराक 201चे बहुमत. इम्रानाच्या पीटीआय कडेन 92. कसल्याच प्रेशराक बागोवचो ना. रेंट कॅबाक स्पीड गव्हर्नराक सबसिडी ना. बसोवंक नात आनी बसोवचे ना जाल्यार कारवायेक तयार रावात. मंत्री माविनाची शिटकावणी. गोय सरकारान 48 वरां भितर एसटीक आरक्षण मेळोवन दिवपा विशीं केंद्राकडच्यान नोटिफिकेशन हाडचे ना जाल्यार साखळी उपासाक बसता. गोकुळेची शिटकावणी. आनी नुस्त्याक उजो. रेट टेकलो मळबाक. इसवण 1200 किल. 204 बांगडे. नुस्तेकार म्हणटा दर्यांत वारे वाडिल्ल्यान बोटी चड भितर वचना. नुस्तेमारीत उणाव. उत्तरेत भाऊच म्हणून स्पष्ट जाले उपरांत दक्षिणेत बीजेपीचो कोण? सगळ्याक प्रश्न. पहिल्या लिस्टांत दक्षिणेचो उमेदवार नाशिल्ल्यान ऑल इज नॉट वेल म्हण स्पष्ट. मोदीचे 400 पार टार्गेटात 164 रिस्की सीटांनी गोंयचो दक्षिणेचो सीट. बीजेपीक सीट प्रतिष्ठेचो. आता सावयकार आणि कवळेकार हांच्या विनेबिलिटीक रिस्क फॅक्टरांचो असेसमेंट चल्ला. खासा रिपोर्ट. उत्तरेत श्रीपाद नायक खासदारकेची डबल हॅट्रिक मारपाची तयारी करता जाल्यार दुसरे वटेन दक्षिण गोंयांत कोणाक उमेदवारी दिवपाची हाचे कुवाडे भाजपा कडेन सुटना. आतां मेरेन भाजपान 2 फावट दक्षिण गोंय जिखला. एकदा रमाकांत आंगले वेळार जाल्यार दुसरे फावट 2014 नरेंद्र सावयकारान. मात सद्याची गणितां आनी प्रश्नूय तशे वेगळेच. अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री आशिल्लो तेन्ना रमाकांत आंगलेन भाजपा खातीर पयले फावट दक्षिण गोंय जिखिल्ले. त्या वेळार विरोधात काँग्रेसीचे एनसीपी सीपीआन मतां डिव्हिजन केल्ल्यान जिखले. ते उपरांत सरळ 2014 मोदी लारे वेळार नरेंद्र सावयकार जिखिल्लो. 2014 काँग्रेसीचो रेजिनाल्ड चर्चिल, आप आनी गोविंद गावडेनूय वेंचणूक लढयल्ली. हे फावट आरजी आसली तरी काँग्रेस भाजपा मदीं स्ट्रेट फायटाची चिन्हां दिसता. सद्याक दक्षिण गोंयांत बीजेपीक हुस्को करपा सारकीच परिस्थिती आसा. साश्टीत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्या वयल्यान इश्यू. अल्पसंख्यांकांची मतां भाजपा मुखार मोठो प्रश्न निर्माण करतले. दाबोळे विमानतळाचे अस्तित्वाचो प्रश्न. साश्टी मुरगांव तालुक्यांत हुस्क्याचो. जुवारी आनी हेर प्रकल्पा परस हे इश्यू साश्टी आनी मुरगांवकारांक चड म्हत्वाचे. मायनिंग बंद आसुनूय मायनिंग बेल्ट भाजपा बरोबर रावला. आतांय तीच आशा. फाटल्या अणभवांतल्यान हे फावट विरोधी गटां खातीर मतांची विभागणी जावप कुस्तार. आपान उमेदवार जाहीर केल्लो तेन्ना भाजपा मातशी रिलॅक्स मोडात आशिल्ली. आपान उमेदवार फाटीं घेतिल्ल्यान भाजपा रिलॅक्सा वयल्यान हुस्क्याच्या मोडात गेल्या. उमेदवार कोण आसतलो ताचेर भाजपा लोकल लिडर आपापली भुमिका मतां मांडटले. चर्चिलान वेंचणुकेंत देंवतलो म्हूण सूत्र सोडिल्ले. चर्चिल देंवल्यार भाजपाकूच लाव जावपाचो. भाजपा खातीर दक्षिणेंतलो सीट प्रतिश्ठेचो. केंद्रांतल्या फुडाऱ्यांनी ह्या मतदारसंघात काम केलां. 2019 उणे मतांच्या फरकान हारिल्ले 145 मतदारसंघातलो दक्षिण गोंय हो एक. रिस्की 145 मायज मतदारसंघ जिखपाचे टार्गेट धरून केंद्रीय मंत्र्यांचे फाटली 2 वर्सां काम चल्लां. काम करतनाच खंयचो उमेदवार सीट जिखपाक शकता ताची केंद्रीय फुडाऱ्यांनी कसवटणी केल्या. भाजपाक उमेदवार फायनल करपाक कळाव जाता म्हणल्यारूच तांची गणितां अजून मेरेन जुळूंक ना. रिस्की आशिल्ले हेच 145 मतदारसंघाचे नेटार भाजपान 400 पार टार्गेट सेट केला. 2019 विजय आणि प्रसाद धरून फकत 10 मतदारसंघ भाजपाचे आशिल्ले. 2019 आपान 20,000 मतां घेवनूय सार्थिनाक 9,000ची लीड मेळिल्ली.
हे फावट 12 भाजपाचे 2 अपक्ष आणि 1 मोगोचो आमदार असे 20तले 15 भाजपा वटेन. हे फावट मात काँग्रेस आप युती आसा. आपाचे 2 आमदार, काँग्रेसीचे 2 तसेच विजय हे फावटी काँग्रेसी बरोबर आसा. दोन्ही इलेक्शनचो आंतोनवाद आणि नावेलेचो भाजपाक फायदो जावप तशें कठीण. या गणिता प्रमाण 15तले 11 मतदारसंघ भाजपा बरोबर आसा अशें म्हणूं येता. भाजपा आपले उमेदवार सर्वेंतल्यान मेळिल्ले विनेबिलिटीचे डेटाच्या आदाराचेर थारायता. सर्वेचो डेटा स्टेट युनिटाच्या इनपुटांत तफावत आशिल्ल्यान उमेदवार थारावप कठीण जाला म्हूण सुत्रां सांगता. सद्याचे परिस्थितीत भाजपा दक्षिणेतलो उमेदवार फक्त विनेबिलिटीच्या आदाराचेर थारायतली म्हूण सुत्रां सांगता. दक्षिणेतले प्रश्न आणि मतांची गणिता पळयल्यार सीट जिखपाक बिगर भाजपा मतांचो आदार लागतलो. सध्या 5 जाण शॉर्टलिस्ट, तातूंतले सावयकार आणि कवळेकार हे 2 मुखेल दावेदार. नरेंद्राचो विधानसभेत आपलो म्हणपा सारको वेगळो मतदारसंघ ना. तो 3 फावट लोकसभा वेंचणुकेतूच देंवला. बाबू 20 वर्सां केपेचो आमदार आशिल्लो. सांग्यारूय ताचो बरो होड आसा. दोनूय कडेन मेळून ताची स्वताची अशी 15-20 हजार मतां आसा. समाजा खातीरच्या आनी हेर कामांक लागून सरभोंवतणच्या मतदारसंघांनी बाबूचे बरे मागपी आसात. उमेदवार थारावपाक कळाव जाता म्हणल्यार गणित खंय तरी घुसपला हें स्पश्ट जाता. दुसरे वटेन काँग्रेस कोणाक तिकेट दितात ताचेरूय भाजपाची रणनिती थारपाची. बाबू वांगडा ताची स्वताची मतां पार्टी भायर बरे मागपी आशिल्ल्यान कॅडर बेज भाजपांत ताचें वजन दिसपाक लागला. सध्या भाजपाक कॅडरांतलो जिखता तो उमेदवार चड म्हत्वाचो. ह्या सगळ्या गणितांत दक्षिण गोंयचे सिटाचे कुवाडे सुटपाक कळाव जाता. प्रुडंटा खातीर लौकीक शिलकार. पंचायत चलो अभियाना वेळार बोवाळ घालपाचो आरजीचो आदींच प्लान आशिल्लो. मडकयचो आमदार मंत्री सुदिनाचो दावो. मडकय मतदारसंघातल्या अभियाना वेळार बानोड्या जाल्ल्या वादग्रस्त प्रकरणाचेर सुदीन उलयलो. आरजीक विशय मांडपाचेच नासता, फक्त बोवाळ घालूंक येतात. बोवाळ घालतल्यांची नांवां एक्शनीक खंय मुख्यमंत्र्याकडेन. बानोड्या पंचायत चलो अभियाना वेळार आरजी फुडारी आणि मंत्री सुदिनाचे वाजिल्ले. ताचेर मंत्री सुदीन कितें म्हणटा पळयात. हांवें तांकां इतलेंच विचारलां की तुमी हांगा कित्याक आयले काय म्हणून. त्याच्या शिवाय हांवें तांकां अपशब्दूय उरलो ना आनी हांव उठून सरळ म्हज्या गाडयेक वचून बसलो. आनी म्हज्या म्हऱ्यान PI आसा आनी मामलेदार पोन्ना आसा. तांचे कडेन चड उलोव सुद्दां ना. जाल्यार तें रिकॉर्डिंग ताणें दाखोवचें म्हाका हांव कितें उलयलें जाल्यार. हांवें कांयच उलोवना. तेच थंय बोवाळ घालताले आनी हें प्री प्लॅन आशिल्लें अशें म्हाका आतां दिसपाक लागलां. कांय न केल्ले लोक फक्त बोवाळ घालता आनी ह्यांच्या विशीं ह्याच्या पयलीं ज्यो गोश्टी गोंयांत घडल्या त्या विशीं स्पश्टपणे पत्रांत हांवें मुख्यमंत्र्याक नोंद दिल्या की हे लोक 11-12 लोक जे भोंवता आनी जे प्रोजेक्ट आमचे पूर्णपणे बंद करपाक सोदता. आमचो सिवरेज आसूं, बोरयेचो प्रोजेक्ट आसूं किंवा आमचो भोमा त्यांनी बोवाळ घातले आनी त्या नंतर आमी जो खांडेपारा बोवाळ घालताले. हे सगळे जे लोक आसा हे कॉमन आसा ताजे योग्य तरेन एक्शन तुवें घेवची. हेच लोक जे आरजी म्हणून आयिल्ले, हांव तांकां आरजी म्हणना, हे लोक म्हणजे समाजाक कलंक. ज्या समाजांत हे काम करता त्या समाजाक कलंक अशें म्हाका दिसता. तांकां मुद्दो मांडपाचो नाशिल्लो, तांकां फक्त थंय बोवाळ करून म्हजें नांव पिड्ड्यार करपाचें आशिल्लें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शहबाज शरीफ पाकिस्तानाचो दुसऱ्या फावट प्रधानमंत्री. सभापती सरदार अयाज सादिकान पाकिस्तानाच्या 24व्या प्रधानमंत्र्याच्या नावाची घोषणा केली. फाल्यां इस्लामाबादात शहबाज प्रधानमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. PMLN आणि PPP आघाडी सरकारा कडेन 201 खासदारांचे बहुमत. इम्रान खानाच्या PTI पक्षा कडेन 92. कसल्याच प्रेशराक बागोवचो ना. रेंट कॅबाक स्पीड गव्हर्नराक सबसिडी ना. जाणी बसोवंक ना ताणी बसोवचे, ना जाल्यार कारवायेक तयार रावात. येरादारी मंत्री माविन वास्को गेल्ले कडेन उलयलो. रेंट कॅबाकडच्यान फेटल अपघात जाल्यार तांचें परमीट रद्द. फाटल्या 2 वर्सांत एक्काय नव्या रेंट कॅबाक खंय परमिशन दिवंक ना. फाटले कांय दीस रेंट कॅबाचे ॲक्सिडंट वाडल्यात. ते फाटभुंयेर सरकार कारवाय करूंक खर पावलां उखलता. ज्या रेंट कॅबा गाडयेन जीव वचपी अपघात जाल्यार तांचेर खर कारवाय करून परमिशन रद्द करतलो म्हूण येरादारी मंत्री माविन उलयलो. I have said it earlier, I will say it again. If there are more than one offense, serious offences where somebody dies or somebody is critically injured,
we will not only impound the car and take action against the owner, but we will cancel the permit permanently of the owner. of that car. Once there is no permit, they can't run it. फाटल्या 2 वर्सांत खंयच्याच रेंट कॅपाक सरकारान परमिशन दिवंक ना. For your information, last more than 2 years, there is a complete ban on renter cab. We have not given a single permission. There is a complete ban on renter bike. We are not giving anybody permission. There is so much of pressure, at least for renter bike, because some areas are not covered. Now we are studying which areas it is not there, which stand it is not there. Only there we may relax, but that is not sure. स्पीड गव्हर्नर ना तांचेर खर कारवाई जाता. रेंट कॅपाक ॲप सुविधा म्हत्वाची म्हूण ताचें उलोवप. As you know, they keep moving here and there, don't take action, this, that, that, zata. I have refused to come under pressure, but I will take those steps which they will be compelled to put the speed governance. Because कितें जालां, सगळे रेंट कॅब घेवपाक सोदता कित्याक they feel other taxi is costly. You have to simultaneously, another thing has to happen. We have to go on the app in a big way. So I am saying app is a must. We have to go digital. प्रुडंटा खातीर विक्रम नाईक. गोंय सरकारान 48 वरां भितर एसटीक आरक्षण मेळोवन दिवपा विशीं केंद्रा कडच्यान नोटिफिकेशन हाडचें, नाजाल्यार साखळी उपासाक बसता. गोकुवेदाची शिटकावणी. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बसकेंत थाराव पास करता म्हण घरमंत्री अमित शान उतर दिल्लें. पाळ्ळें ना. 20 वर्सां जालीं खंय सरकार एसटींच्या राजकीय आरक्षणाचेर आज फाल्यां करीत आसा. 19 तारखेक प्रायम मिनिस्टर कॅबिनेट डिसिजन जालें, कॅबिनेट मिटींग जाली, पूण त्या मिटिंगेक हो आमचो पॉलिटिकल रिजर्वेशनाचो मुद्द्याचे थंयचे कांयच डिस्कशन जालें ना. आनी थंय कांय जशें होम मिनिस्टरान एश्युरन्स दिल्लो की थंय रिजोल्युशन तो घेतलो म्हणून, त्या मिटिंगेक रिजोल्युशन घेवूं ना. सो हितून आमकां अशें दिसता की जें डेलिगेशन तेणें वयल्लें तें एक पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करपा खातीर वयली की काय अशें दिसता. कित्याक आतां इमिडिएट पार्लमेंटरी इलेक्शन आसा आनी हे हो शो करपा खातीर तेणी घेवन गेल्लो की कितें खरेंच तांकां सेंट्रल गव्हर्मेंटाक खरेंच हो प्रश्न चालीक लावपाचो आसा की ना अशे प्रश्न उपस्थित जाता. विदीन 48 आवर्स तुमी हो जो कितें प्रोसेस आसा तो चालू करा आनी आमकां फायनल ऑर्डर नोटिफिकेशन जे आमी मागता त्या कॉन्स्टिट्युएन्सी गोंया खातीर रिजर्व करपा खातीर ती तुमी काडा. नाजाल्यार विदीन 48 आवर्स तुमी काडली ना जाल्यार आमी ऑलरेडी डिसायड केला we will start chain hunger strike from the 6th of February. नुस्त्याक उजो. दर्यांतल्या नुस्त्याचो रेट मळबाक तेंकलो. इसवण 1200 किल, बांगडे 204, करबटाकय रेट. नुस्तेकार म्हणटा दर्यांत वारो वाडूंक लागिल्ल्यान बोटी चड भितर वचना. मेळटा तितलेंच हाडटात. मार्केटांत नुस्त्याची शॉर्टेज म्हण खंय रेट वाडला. दर्यांत वारो वाडूंक लागिल्ल्यान आतां नुस्त्याचे बोटी चड भितर वचनात. ताचो परिणाम नुस्त्याचे रेटी वाडपाक लागल्यात म्हूण गोंयच्या नुस्तेकार सांगतात. पयल्या मार्केटांत 2000 टन येवपी इसवण आतां खंय 600 ते 700 टनार पावला. रेटी खंय किल्या फाटल्यान 1200 मेरेन पावल्यात. बांगडे 204, करबटाकूय रेट. रेटी वाडिल्ल्यान गिरायक कमी जावपाक लागला म्हूण नुस्तेकार सांगतात. एप्रील मे लागलो काय नुस्त्याचे रेटी वाडूंक लागतात. मात अंदू बेगीनूच रेटी वाडपाक लागल्या. वारो वयता बाबा दर्यान वारो गेलो म्हणटकूच नुस्तें मातशें कमी जाता न्हू. आनी नुस्तें सगळें वाडलां कितलें वाडलां आतां? नुस्तें खंयचें नुस्तें वाडलां चड? किंगफीश मेन किंगफीश प्रॉन्स दिता रेट. किंगफीश आहा, वेल्ल्यो वाडला. मेन किंगफीश इम्पॉर्टंट किंगफीश न्हू बाबा. असो लोकांचो मातसो डिमांड कमी बी जाला किंगफिशा खातीर? हय मातसो कमी जाला. लोकांक जायना बाबा खावपाक, सगळ्या कडेन जायना न्हू. आनी इवन किंगफीश कमी जाले पूण हॉटेलांनी तेच सप्लाय येता. हॉटेलांक बाबा ते आतां हांगासरले घालता, फ्रोजन घालता खबर ना. ते मेन आमकां खबर ना फ्रोजन घालता काय हांगासरले घालता ते. सध्या आता 1000 रुपये किलो आसा इसवणाचे रेट. आनी फुडें देंवपाक बी चान्सीस आसा? चड तर येले जाल्यार कमी जावंक शकता. आतां चड येना न्हू. ते गरोवपाक वयता पळय तेच इसवण येता. आतां बोटकाराचे कमी येता इसवण. ओके. की पयलीं सिजनान कितलो इसवण येतालो? सीजन येतालो रे मायले 2000, 1500 अशें. आतां 500 येवपाक
फाटी फुडें जाता 1,500 किलो येतालो 1,500 टन किलो टन्स. मार्केटात आणि आता 500 इतके येतात 500-600 किलो येवपाक म्हणल्यार खूब जालें. सो आता स्टॉक कमी आसा म्हणटकीर रेट ऑटोमॅटीक वाडटा. जायते वाडला 300 वाडला 300 किलो वाडला किल्ला इसवण आणि खंयचें नुस्तें वाडलां? विसवण वाडला म्हणटा सगळ्यांची रेट वाडटा रे बांगडे वाडला बांगडे वाडला. आणि फुडें नुस्त्याची रेट कमी जावपाची आसतली का? ना 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 कमी जावपाक रेट कमी जावपाक कित्या खातीर नुस्तें वाडटा ह्या टायमार? हे टायमार वर्साचे केन्ना हर वर्सा हे टायमार रेट वाडटाच. अंदूच्या वर्सा 1 म्हयनो कमी बेगीन वाडटा. बेगीन वाडला. प्रुडंटा खातीर शिरीष कुंकळेकार. गांवडोंगरी आपेवाळ तळ्यांत बंधारा काम चालू असताना माती कोसळून झारखंडचो एक कामगार आगताक सोंपलो आनी एकल्याच्या कमरेक खूपच मार लागला. ताका हॉस्पिटलांत एडमीट केला. फाटले 12 दीस जाले 15 कामगार थंय बंधाऱ्याचे काम करता. राजेश सिंह नाम है उनका। राजेश, हाँ। और उसका दूसरा दब गया था उसका सब विशाल सिंह। मैं रिलेटिव है, हाँ, सब relative परिवार के है, एक ही परिवार के, हम लोग एक ही गांव कितने के। लोग आए हुए हैं लोग सर हम झारखंड लोग से? यहाँ पर ही थे 15। अभी काम कब से शुरू था? काम सर हुआ इधर 21। अभी राजेश का अस्पताल विशाल नाम था जिसको इंजरी सिर्फ हुआ है उसका। वो ये दब गया था, उसको भी ले गया। 2 ठो बच्चा उसका बाल बच्चे भी इधर है? नहीं बाल बच्चा उनका नहीं है। उनका तो 1 साल सर मैरिज हुआ है। 21 साल हुआ था। 21 साल हुआ था उसका, राजेश सर का। वाइफ भी प्रेग्नेंट है। अच्छा। पल्स पोलिओ मोहिमेक गोंयकारांचो बरो तेंको. नॅशनल इम्युनायझेशन दिसा गोंयभर 91,237 भुरग्यांक पोलिओ डोस दिलो. 5 वर्सां मेरेनच्या भुरग्यांक पोलिओ डोस. घराघरांत वचून भुरगीं पोलिओ डोस घेवपा पासत उरला आसत जाल्यार तांकां खंय वाशीन दितले. काणकोणा आगोंदेश्वर देवळांतली फंडपेटी फोडली. खेरीज घाट दिवली धरून 1.5 लाख रुपयाच्या सामानाचेर चोरांनी हात मारला. थंयचो एकलो पुजा करूंक गेल्ले कडेन प्रकार उक्ताडाक आयलो. पुलीस सोदतात. तेवटेन वाळपय रेडेघाटीर रस्त्या कुशीकच्या गणपती देवळाची फंडपेटी फोडल्या. एकल्याक धरला. काणकोणच्या आगोंदेश्वर देवळांत चोरांनी हात मारलो. सकाळी थंयचो एकलो पुजा करूंक गेल्ले कडेन प्रकार उजवाडाक आयलो. 1.5 लाख रुपयाचे सामान चोरले म्हणून अदमास. चोरी जाली म्हणजे तुमकां केन्ना कळ्ळें देवळान? आमकां सकाळी 7 आमची हो वेळीप सदांच भशेन हें करपा येता, पुजो बी करपा येता, मागीर भटजी येता आनी तो 7:45 सुमार आयिल्लो आनी 7:45 ताणें पळयलें की लोकां तोडले कडेन आसा आनी ताणें हात बी कांय लायले ना. रोखडेच जे आमची कमिटीची हे महाजन आसा पळय तांकां गांवाक सांगलें हांगा चोरी जालें म्हणून. गांवांतली महाजन आयले, कमिटी मेंबर आयले हांगा पळोवपा खातीर आनी 7 वरांचेर आमी हाका पोलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. आनी आतां आमची आतां हें कितें आसा ह्या दोनी टेंपलाचें की आमी फंडपेटी ही 1 वर्सान फोडटा. सावथाची जात्रा म्हणटा जाता तेन्ना आमचो तो सगळे महाजन एक कडेन जावन आमी फंडपेटी हे फोडटा आनी ह्या फंडपेटीक सरासरी 60 ते 70 हजार सुमार तुगेलें कलेक्शन प्रत्येक वर्सा जाता. आनी मेन फंडपेटी म्हाका दिसता आतां आमी भितर सरले ना पूण फंडपेटी बी फोडले कडेन आसा. त्या शिवाय जनेल एक कुतके आसा, जनेलांतल्यान आमी पळयला आनी घाटी आसा त्यो मेन घाटी आसा पळय त्योय बी चोरी केल्या ताजी.
आणि खुबश्यो वस्तूची मेन असले ती चोरी जाले कडेन आणि व्हडली 2 समयी व्हडल्यो आसा पळय ताजी बी चोरी केले कडेन लास्ट 6 वर्सां पयलीं जेन्ना चोरी जाल्ली पळय न्ही, 1.5 ते 2 लाखाची सुमार चोरी जाली अशी म्हाका दिसता. काणकोणा ह्या दिसांनी चोरयेची सत्रां चालू जाल्ली आसा. कालच चेन स्नॅचिंगाचो एक प्रकार घडलेलो आनी हो देवूळ फोडीचो दुसरो प्रकार आसा. CRZ झोनांतल्या बांदकामाचो इशू बेगीन सोडोवचो म्हण शिवोलेच्या लोकांची पर्यावरण मंत्री आलेक्स सिकेरा कडेन मागणी. आलेक्स पंचायत चलो अभियानात शिवोले पावलो. मुख्यमंत्र्याक सांगून इशू तडीक लायता म्हण उतर. उदकाची शॉर्टेज, दर्यादेगावयले कोयराचे इशूय आलेसा मुखार आयलो. I will take these grievances and inform the Chief Minister, and from there we will move forward. Castly grievances in Sunday. Grievance number 1 is what? CRZ issues. Grievance number 2 is regarding some permission from Finance Department, which I will definitely take up. Grievance number 3 is regarding tourism department giving land on lease. There I don't know we can do anything because once lease deed is signed, I don't think much can be done. We'll have to wait till the end of the term of the lease deed. But I will definitely convey the sentiments of the people who कितें जाता हांगा आसलो ना जाल्यार हांगा तुजोर शटडावन आहा मागीर ती बी मेन पायपलायन फुटलेली ते फुट्टा आनी सारकें करता म्हणल्यार 2 दीस ते गेल्ले. सो बाय द टायम द वॉटर रिचीज द एंड इट टेक्स अनदर 2 days. 3-4 दीस वयतात. सो वन्स देर इज मेजर शटडावन घरांक पावता स्पेशली द टेल एंड इट टेक्स मिनिमम प्लेन एरिया आहा तांकां रोखडे पावता. साजुजे दी आरियालांत छत्रपतीचो पुतळो बसोवपाच्या वादांत मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर चिखल मारपाच्या प्रकरणात थळाव्यांचेर घाल्ल्यो केशी फाटीं घेवंक सरकाराक सांगचो म्हण साजुजे दी आरियाल ग्रामसभेत थाराव. थळाव्यांचो छत्रपतींच्या पुतळ्याक विरोध ना, बेकायदेशीर गजालींक खंय विरोध. साजुजेदी आरियल वाठारात छत्रपती शिवाजी महाराजाचो पुतळो घालपावेल्यान जाल्ल्या वादा वेळार मंत्री सुभाष फळदेसायाचेर चिखल मारपाचोय प्रकार घडिल्लो. ते उपरांत 20 थळाव्यांचेर पुलिशेंत कागाळ नोंद जाल्ली. तांच्या वेले केशी फाटीं घेवपाक सरकाराक सांगचे म्हूण साजुजेदी आरियल ग्रामसभेत थाराव. ही इज अ वॉरियर, ही इज अ हिरो. त्याक मुखार घाले आमगे ऑब्जेक्शन ना. बट तुम तेका एक असो कोणशान दवरला आमी तर आमगे घरबांद जाय जाल्यार आमगेले कितें मेड आहा पळय ते आमी फाटल्यान घाताय. तो हिरो तुम सारखे हाटण्यान घालपाक कारण कितें? लोकांक नोंदरे येयलो आहा बाबा हे प्लॉट म्हूण, ह्या प्लॉटां लागून म्हूण तांकां रस्तो जायो. आनी शिवाजी महाराजा परी असो 100 मिटराचो 8 मिटराचो रस्तो गरज ना. लोक चलोन वचूं शकता तेजी पुजा करूं. लोक चलोन वचूं शकता ताका मान दिच्याक. व्हडली गाडयो घेवन वचपाक गरज ना. 20 जाणांचेर केस घातला तेजेर कितें तुमी ग्रामसभाक मागला? आमी 20 जाणांचे केस जाले, FIR जाल्या. आनी लॉ पुलिसांनी कितें लायला ती सेक्शन लायले. आमच्या मागीला तेंचेर वचपा जाय. विचारे मुखार 2 जाणांचे जाल्ले तेंचे जावपा जाय ना जाल्यार ती केस विड्रॉ जावपा जाय. आनी ही विड्रॉ करपाक केस ऑन हायर ऑथॉरिटी गव्हर्नरा पासून लेटर बरोवन आयज रेजोल्युशन. आमदार क्रूज म्हणटा मुख्यमंत्र्यान थळाव्यांचेर कितें एक्शन घेवची न्ही म्हूण PIयाक सांगला. केशी बेगीनूच फाटीं घेवपाक यत्न करतले. सीएमानी एश्युरन्स दिला केस जाल्यार तो विड्रॉ करता म्हणून PIया कडेन मायना करता ते कडेन उलयलो. सो तेकाय डायरेक्शन येयला ह्यो केसो काबार जावपा जाय आनी कांय एक्शन घेयनाक म्हणून. सो म्हाका दिसता ह्यो आतां बेगीन आतां CMूय आसूं ना दिल्ली हाडला. सो तेका अपॉयंटमेंट घेता पंचायत तेजी बॉडी कोणाक घेवन लोकल्सांक घेवन CMा कडेन डिस्कशन करता आनी ह्यो केस बेगीन कवर जावपाक डिमांड. प्रुडंटा खातीर भीमा पाटील. भोवत्या मोनेजातीची कुयदाद घेतल्याक त्रास केल्यार तांच्या वाटेक गेल्यार कायद्यान कारवाय जाता. सुण्यांच्या हल्ल्यांचे प्रमाण पळयल्यार रस्त्या वयल्या भोवत्या सुण्या परस 95% केशींनी पोशिल्ली सुणी असतात. सरकारान स्टेरिलायझेशन सेंटरां सुरू करची. पेट्रन माळेत गोवा ह्युमेन ट्रस्ट फॉर एनिमल्स. So basically, what are the laws which protect the feeders and also what are the laws which are punishable
in case if you hit and run over a stray animal? The central government rules for community dogs feeding. Specifically, there are various court judgments that protects feeder. Any kind of harassment or threatening of feeders is a crime under 503. And the Goa government rules, which came about last year, and then last year they were revised mid last year. They also very specifically reference punishment for harassing and threatening feeders. In fact, the government has very, very clearly stipulated that the SHOs, the local area cops are supposed to protect the feeders. There is no community dog menace, and I can say it straight away. And it's documented. 95% of dog bites cases are from pet dogs, not from community or stray dogs. Now, if you see the sheer population of dogs in Goa alone and 2 or 3 sterilization centers, there is absolutely no way you'll be able to control their population unless government takes it on a war footing and creates the infrastructure to sterilize these dogs. You cannot blame feeders. You cannot blame anybody if you don't create sterilization capacity. So my message and request to the government would be to really take it on a war footing to create this sterilization capacity at panchayat level, at local panchayat level. I mean, we spoke earlier on about other feeders being harassed within communities. They should understand that they are not alone. We have a body, the DSPCA, okay, who they can represent the matter to. The feeders, they should understand that please report your cases to an authorized body for help. प्रत्येक नागरिकाचे हे कर्तव्य जावन आसा आनी रस्त्या वयली जी सुणी आसा जी जनावरां आसात तांकांय जगपाचो तितलोच अधिकार आसा आनी तांकां सांबाळपाचो हो दर एका मनशाचो अधिकार आसा आनी सरकारान ह्या मनशांक आदार दिवप तितलेच गरजेचें आसा. स्वप्नील तारी बरोबर राधिका कामत सातोस्कर, प्रुडंट मिडिया खातीर. खबरो इतल्यार सोंपता. प्रुडंटाक फॉलो करात. प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, पॉडकास्ट, व्हॉट्सॲप, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.